सुरुवातीला आम्ही गायन घेऊया I-24 पेज नंबर 131. I-24. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ले जुआंव मिंगेल फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत. दुसरे इंतेसा आमी भेटयता देवाक दिन वाचून सेवेरिना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया लिली गोन्साल्वीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. शांती पासत आमी मागता ह्या दिसांनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन सगळ्या फामिलींक सुरक्षा मेळचे पासत आमी मागुया. प्रोटेक्शन ऑफ द फॅमिलीज, ज्यो फामिली ह्या झुजान वेगवेगळे तरेन प्रश्नान पडलेल्यो आसात, जखमी जाल्ल्यो आसात आनी हेर कारणां त्या सगळ्या फामिली पासत मागुया. तशेंच मागुया आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत ह्या दिसांनी आमची असेंब्ली चालू आसा. जें कितें जाणवायेचें आसा देवीक आसा तें तांणी करूंक आनी जें कितें पिशेपण आसा तें तांणी सोडून दिवंक, फटींगपणां सोडून दिवंक, सत उलोवंक आनी परजे पासत बरे ते निर्णय घेवंक आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत आनी आमच्या गोंयच्या असेंब्ली पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. देव काकलुतीवन आनी ह्या पासत आमचेर कसलो खतरो आयल्यारूय देव आमकां राखता, सांबाळटा. त्या पासत सगळ्या वेळार देवाची तुस्त गावूंक गरज. जायते पावटी आमी देवाच्यो वाटो सोडून मनशाच्यो वाटो धरल्यात, ह्यो संवसारी वाटो धरल्यात. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर. आनी सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजी कृपा आमकां कधीच उणी जावंक निर्मी नाका, पूण तुजे पवित्र सेवेक आमची जीण समर्पूंक आनी सदांच तुजो आदार जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप.
त्या दिसांनी आजारियास उज्या मदें उबो रावून अशें प्रार्थन करूंक लागलो. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडू नाका. तुवें मोळबाच्या नोकेत्रां सारकी आनी वेळे वयले रेंवेच्या कोणयां सारकी हिशोब नासलोली सोंसत बासायल्ली त्या तुज्या इश्टा आब्राहामा खातीर, तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पोवीत केल्ल्या इस्रायेला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजे काकलुटी विरेत सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगळे प्रितुमे वयर मनीस आमची बेपरवा करतात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योद ना, बलिदान ना, दूंप लासप ना. तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कृपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्यांचे आनी पाडकुल्यांचे वो धाट्या मोट्या मेंढऱ्याचे होम जाल्ले परी आमची कोंती बरीत काळजां आनी खालते जाल्ले आत्मे तुका मानव. हें जावं आयच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान. आनी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विस्वास ठेवतात तीं कदींच फटोवचीं नात. आतां सगळ्या काळजान आमी तुजी खुशी पाळूंक लागता. तुजें बेन दोत्ता आनी तुजें मुखामोळ आशोवन सोदता. आमकां लोजेक सांपडावंक दिवं नाका आनी तूं दुलोब आनी बोव काकुत्सार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या ओजापांच्या कोरन्या प्रमाणे आमकां सोडवण दी आनी तुज्या नांवाक मोहिमान जोडून घे सायबा. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब. तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या बळेपणा खातीर दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब. तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सगळीं उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजान थावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकलुतसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतूच 10,000 तालींत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो.
फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणे आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बणगणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले. वचून घडलेलें तितलें आपल्या दोनयांक तांणी कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजान तावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. सुमयाचें शुभ वर्तमान. बोगसणी, काकलूत, देवाची दया, देवाचें बरेपण. भाव भयणीनो, आयज ह्या देवाच्या उतरान आमकां हें सगलें आयकूंक येता आनी हें सगलें आमकां जाय. देवाची काकलूत आमकां जाय, देवाचें बोगसणें आमकां जाय, देवाचें बरेपण आमकां जाय. आयचो संदेश आमकां सरळ. जरी तर हें सगलें तुका जाय जाल्यार तूं दुसऱ्यांकूय दिवपाक तयार राव. आनी तूं जरी तर हेंच दुसऱ्यांक दिनाय जाल्यार तुकाय तें मेळचें ना. जशें आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान हे वेपारीन आमी आयकता, तो चाकर रिणांत आसलो आनी हिशोब घेवंक ताका हाडलो. पूण ताणें जेन्ना मागलें आपणाक बोगोस थोकोस काड, तो राजा न्हयच फकत थोकोस काडटा पूण रिणूच बक्षिता सगलें फ्री. बक्षिल्लो मनीस जेन्ना भायर गेलो आनी ताका आपणा बरोबरचो म्हणल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता जे परिस्थितीन हांव आसा तेच परिस्थितीन तूं आसा हें समजता आपणाच्या बराबर हे परिस्थितीन. म्हणटच आपूण रिणान आसा तेन्ना आपणाक कितें भोगलां आनी हो राजा आपणा लागीं हिशोब मागता, रीण परतून मागता तेन्ना कितें भोगलां तें तो सगलें जाणा. पूण आनीक दुसरो कोण ताच्या रिणान आसा ताकाय तेंच भोगतलें हें तो समजूंक ना. आपणा बराबर रावप म्हणल्यार आनी जें कितें खरेपणी ताका करपाक जाय आसलें राजान, म्हणल्यार ताका धरून ताची गोमटीक पिळपाक जाय आसली, ताका धरून व्हरून कोसाबाच्या हातान घालपाक जाय आसलो, भणकणीन घालपाक जाय आसलो, हें जें राजान ताचें सवें करूंक ना हें तो आपूण करता. जो कोण आपणा बराबरचो आसा ताका व्हरून बणकणीन घालता आपल्या रिणा पासत. भाव भयणीनो, आमी केन्ना कोणाच्या रिणान आसात जाल्यार आमकां समजतलें कितें तें. वो तुमकां कोणूय जरी तर रीण आसा दिवपाचो जाल्यार समजतलें. ह्या आयच्या शुभ वर्तमानान आपणा बराबर आसलेलो म्हणटा तो कोण तो. हें सगलें केल्या उपरांत ही दुसरी वस्त आमकां पळोवपाक आयज गरजेचें. तुका बक्षिला पूण तूं जेन्ना बक्षिना तेन्ना परतून तुका दिल्लें तें बोगसणें देव काडून घेवपाक शकता. जे भाशेन
ह्या चाकरा सभेन जालें. ताणें केल्लें तें ताचे दुसरे बाराबरचे आसले ताणीय पडयलें, ते दुखवले. तुका बोगशिला, धोनयान बोगशिला ते भशेन तुवेंय बोगसूंक जाय, कोणाकूय समजता. आनी हेय बाराबरचे आसले तांकांय, दुसरे चाकर आसले तांकांय समजलें. पूण ताणें जें कितें केलें तें पळोवन ते दुखवले, वचून सांगलें, धोनयाक सांगलें. आनी धोनयान सगळें जें ताका पयलीं बोगशिल्लें परतून काडून घेतलें. खोट्या चाकरा जें उतर ताका म्हणलें ह्या धोनयान, ताचें खोटेपण पयलीं तावन आसा. जेन्ना घडये ताणें रीण फारीक करपाक जाय आसलें, मातसो तोकूस काडून राव, हांव तुजें सगळें फारीक करतां, ह्या उतरान पासून ताचें खोटेपण आसलें. घडये दिवपाक सोदिनासलो, घडये डिले करपाक सोदतालो. आयज दितां, फाल्यां दितां, आयज दितां, फाल्यां दितां. जायते जाण रीण घेतात ते भाशेन करतात. तुमकांय घडये अणभव मेळ्ळा आसतलो. आयज दितां, फाल्यां दितां, आयज दितां, फाल्यां दितां, खबर ना मागीर. खोटेपण आसा भितर. तर ह्या खोटेपणाक ताका खास्त लागली. तर जो कोण खोटो असल्या वस्तूंनी ताका शेवट वच जातलो. आनी ह्या चाकराक जो खोटो जालो, धोनयाचें बोगसणें घेवनूय ताणें दुसऱ्यांची काकूत करूंक ना, ताका परतून धरून भणकोणीन घातलो. बोगशिना जाल्ल्या चाकराक परतून भणकोण पडली. सगळें रीण फारीक करीसर धोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. हो भणीनो, देव आमचो दयाळ, काकलुतसार. हाच्या पयल्या वाचपान दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आजारियासाचे मागणे आमी आयकता. एक खोल मागणे, एक अस्तित्वाचे मागणे. परजेच्या नांवान तो देवा मुखार रडटा, आमचें अस्तित्वच ना जालां. आनी आमचें अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी ना जाल्यार कित्याक? देव आमचे कडेन ना आतां. आमचे खोटेपणान आमी देवा कडलीं पयस गेल्या. खोट्या चाकरा म्हणलां ह्या शुभ वर्तमानान. तर असलें खोटेपण, वेगवेगळे तरेचें खोटेपण म्हणल्यार पातक. आनी ह्या खोटेपणाक लागून आमी आमचें अस्तित्व बिगाडलां. देवा कडेन आमी ना, देवा विरेत आमचें अस्तित्वच ना. आनी जेन्ना ही आयडेंटिटी आमकां ना तेन्ना आमकां दुसरो कोण कॅरूच करना. दुसरी राष्ट्रां आमकां वायट नदरेन पळयतात, दुसरे मनीस आमकां वायट नदरेन पळयतात. कोण आमची निगा घेना, कोण आमचें कॅरूच करिना. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया, समजून घेवया. आमचेंय जरी तर अस्तित्व काबार जायत वेता, भोव करून ह्या दिसांनी आमी पळयता कितें घडटा तें. कालच्या दिसा एसेंब्लीकूय आमी पळयलां कशे भाशेन लोक आजून पासून एक नीत मागूंक सोदता, गिव अस जस्टीस. आमचें अस्तित्व बिगडत वेता आनी आमचें अस्तित्व बिगडत वेता तें सांबाळचे पासत आमी कितेंय करपाक तयार आसा. मिराबाग हांगासरल्या लोकांन हें बरें दाखोड केलें, पूण आमचो सरकार तें समजूंक पावलो ना, वो समजूंक सोदिना. आमचो चीफ मिनिस्टर तें समजूंक सोदिना. एरेस्ट कर तांकां भितर घाल, ते टेररिस्ट. असलीं उतरां आमचो सरकार आयज लोकांक वापरता. अस्तित्व बिगडत वेता आनी हें अस्तित्व आनिकूय पिड्ड्यार करीत आसा. आजारी आसा सारकें घडये आयज आमी मागणें करपाक जाय, सायबा आमी हें आमचें अस्तित्व बिगडत वेता कित्याक आमी तुजे कडलीं पयस गेल्या. देखून हो कोरेजमाचो काळ आमकां नव्यान उलो मारता, म्हजेशी परतून येयात. खोटेपणां आसा ती सोडात, पातक आसा ती सोडात. दुसरीं जीं कोण तुमच्या रिणान आसा तांकां बोगसात. आनी तुमची चूक जाली जाल्यार बोगसणें मागात. बोगसणें मागनासतना मेळना. ह्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां तें दोनूय वाटेन. त्या दोनूय चाकरांनी बोगसणें मागलें, मातसो तोकूस काडून राव, तुजें सगलें हांव बोगशितां. मागलोलें आनी तेन्ना बोगशिलें. ऑटोमॅटीक बोगसणें मेळटलें अशें कोणें समजचें न्हय. आमी बोगसूंक जाय म्हणल्यार तुवें पातक केलां, तो बरो मनीस देखून तो देवाचें आयकतलो आनी म्हाका बोगशितलो. बेश्टें बोगसणें ना, मागल्यार आसा. आनी असलें बोगसणें आजारी आसूय मागता. सगळे परजेच्या नांवान आमी पातक केलां, आमी चूक केल्या आनी देखून आमचें अस्तित्व पिड्ड्यार जालां, आमकां बोगोस. तर ही कृपा आमी मागुया, आमी बोगसणें मागुया. आयज संवसाराची शांती बिगडत वेता. आमच्या संवसारान जियेतल्या मनशांच्या पातकां पासत, खोटेपणा पासत.
जाल्यार आमकां शांती दी म्हूण आमी मागता तेन्ना ही सगळीं खोटेपणां आमी पयस करूंक तयार आसूंक गरज, बोगसणें मागूंक गरज. आनी देव आमकां जेन्ना बक्षिता आनी हें बोगसणें आमकां मेळटा तेन्ना ही सगळी शांती सगळ्यांक आमकां फावो जातली. तर हीच शांती आमकां दी म्हूण आनी आमचें जिवीत देवाक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागुया. दानातोळच्या वेळार आमी गायन घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24. म्हज्या भाव भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण सर्वेस्परा ह्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमचे अपराध धुवन वचून आनी तुजे पदवेन आमकां बलेपण लाभूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना ओगुणाचें बोळ तूं मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सगूण वाडयताय आनी ताचें इनाम दिताय. ताचे उद्देशीं देवदूत तुजी महिमा वाखाणटात, बोडवून तुका नमस्कार करतात, शक्त्यो कडकडटात. स्वर्ग आनी सर्गीच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफी संतोसान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून खालतिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळवराचो सर्वेस्वर देव, स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. होसाना ओ सर्वी, सर्वेस्वराचे नांवी येता तो सुभागी. होसाना ओ सर्वी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप खुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. आमी उगडो खाता आनी एकाच शिगमेक पियेता, तितले फावटी तूं परत येवसून तुजें मरण पुरगटा. देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले जे पयसुबेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गवळी बापा, सिमिया आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनाचो बरवाशान ओतरेकून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. आनी जे काकुती वतल्ल्या समेस्तांक जे मुखामोडाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हण आमी मागता. अशें बागेवन तांकवाळ मारिद्याचे मागीर सांगाती बागेवन झुजाय जपती बागेवन दोत्तां बागेवन जेवाज आनी सोरी काडी तुका मानुल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासणाचे जिवितां आमकां वांटो दिता सांगाता. तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवीदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमची शांती देवा सवें आसा. आमचें अस्तित्व आमचें आयडेंटिटी देवा सवें आसा. आमी ताचे कडेन येवंक खोटेपणां पयस करूंक पातोक भोगसूंक आमच्या पातकांचे बोगसणे मागूंक आनी हेरांकूय भोगसूंक कृपा मागुया. आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे इशेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
पळयात ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो न्हू, पूण एक उतर म्हाका उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दिवची. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू उडास मोरील जाल्यार तुजो राजा सोतो साणून भोंवता कितलो उंडूस हाचे जालोय जाल्यार पुरो अदोस्तायेन भिरून वेचाक आत्मो. जेजू तुझ्या पवित्र नावासाठी ओदूर संगीत सोरूच ना गावची होडवे उतर कोणाकले ना गोळची दुलोभ शितोर मना नाव उपजोचे. जेजू वाक्याक एकलोच तूं बोर वाचो उलो मारत्याक एकलोच तूं कोण वाडो तुका सोदत्याक एकलोच म्हूण तूं बोलो तूं भोगतल्याक कसो तूं राजाचो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या गुटान पवित्रपणी घेतलेलो वांटो आमकां उदीक जिवाळ करूं, तशेंच बोगसणे आनी राखण दिवं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आशिर्वाद घेवंक तकली भागयात. सर्वेस्परा देवा, तुजे पुर्जेच्या स्थापणारा आनी चलयणारा तिचेर आक्रमण करतलीं पातकां पयस कर. हे परी ती सदांच तुका मानता तसलीं जावं आनी तुज्या आसऱ्या काल सुरक्षीत उरूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, हें मीस सोंपलें. चोत्रायदरची आयज सांजेर आमचे ग्रीन गार्डियन्स कोर्स सांजेर 6 वाजता 6 ते 7 वाजता
डॉक्टर आल्वारिनो हो आयज आमकां उलोवप करतलो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण, रेजिस्टर करूंक ना तांकां पासून आमंत्रण सांजेर ह्या सेशनान वांटो घेवपाक. तशेंच 3 वाजता आमचे इको हावजीस सकयल शेतान बांदपाक तुमकां आमंत्रण करता. 3 ते 5 वाजता हे ओवावर जातलो. तो ट्रान्सफॉर्मर आसा ताच्या पोंदांतल्यान जो बांद आसा ताचेर चलत वचपाक जाय, सारकी शेतान पावतात. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण करता ही घरां बांदपाक आयज तुमी येवंक. तशेंच आयज बरीशी भाजी हाडलेली आसा, सगले तरेची भाजी आसा, बरी लागता सारकी. भेंडे आहा, मागीर गड्डे आहा, नाब म्हणटाय ते, चिटकी मिटकी आनी बरीशीं वांयगीं आहा फ्रेश सारकी. आयज ती विक्रेक आसा हिंगा, ती तुमी घेवची. आनी ह्या दिसांनी मिसाक येता आसतना सकाळीं बाजाराक पयशे घेवन वयता ते भाशेन तुमी वर्सान पयशेय घालून हाडचे. ह्या दिसांनी सद्दां भाजी विक्रेक आसतली. शेवटाक आमी गायन घेवया. आय 6 पेज नंबर 118 पयलो आनी चवथो श्लोक. Jesus.